शुक्रारा वेलिंग वाठारांत वेलिंग तळ्याचें लोकार्पण जालें। ह्या प्रकल्पाक वट्ट 76 लाख रुपया खर्च जालो आनी हे काम उदका स्त्रोत खात्याच्या जोड पालवान पुराय जालें अशें प्रियोळचो आमदार आनी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। तशेंच पुराय प्रियोळ वाठारांत 40 विद्यालयांचें नूतनीकरण जालां आनी 5 विद्यालयाचें नूतनीकरण करपाच्या कामाक सुरवात जाल्या अशी माहिती गोविंदान ह्या वेळार दिली। विलेज पंचायत वेलिंग प्रियोळ कुंकळे वेलिंग तळे ह्या भागान आज नवी तळ्याची डागडुजी करून ताजें आज लोकार्पण करपाचो हो सोहळो आनी त्या समयाचेर उपस्थित आशिल्ले सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या भागांतले ग्रामस्थ आमचे सरकारी अधिकारी तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो येवकार। आज वट्ट 76 लाख रुपये खर्च करून WRDच्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ह्या कामाची कामां घेतिल्लीं आशिल्लीं आनी आज तें पूर्ण जाता। खरोखरूच कितलेशे वर्सांची मागणी आशिल्ली। इतलो वर्स कित्याक लागली तर कारण एक म्हळ्यारूच जी तळी आज सबंद म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघान आसात ते बरेचशे जे लँडलॉर्ड्स जे आसात त्यांचे NOC खातीर खूबच पराकाष्ठा करची पडटा आनी म्हणूनच तांकां सोदपाक वता। थोडेशे गोंयान परदेशान आसात आनी म्हणूनच थोडेशे काही लोक कौशलेले आसात म्हणूनच ही NOC दिवपाचो दाखलो दिवपाची जी प्रथा जी आसा ती बरीच जुनी जाल्ली आसा आनी म्हणूनच थोडेशे रिवायव जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा।